राज्यातल्या बहुतेक रस्त्यांची दुरुस्ती झाली असली तरी मतदानाच्या आदल्या दिवसा मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन, रस्तो दुरुस्तीचो दर्जो आणि एकूण कामाचे नियोजन पळयल्यार साबार प्रश्न उभे जातातच। रस्त्यावयल्या चेंबराची धापणी व्यवस्थित धापिल्ली दिसनात वा अपघाताक निमंत्रण दिव येतात अशे फोन तशेच सोडल्यात। थळांनी हाचेकडेन लक्ष ओडलां। गोवा 365 रस्त्याचो मुद्दो हायलायट करपाक सुरवात केल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान नोव्हेंबर 2021 वेंचणुकांच्या तोंडार बरे रस्ते दितले अशें आश्वासन दिल्ले। पूण बोवाळात आटपिल्ल्या कामाचो दर्जो दुबाव घेवपा सारको आसा। तशें रस्ते जावं ना तेच्या पयलीं हें एक जाण आहा, पूण तो कोण भितर वचत आसा आनी हांकां सेफ्टी ना। प्लीज म्हाका जाय तें लेवल जाल्लें, आय कॅन मेक इट अकॉर्डिंग टू द रोड लेवल, कित्याक आमकां सेफ्टी जाय आनी मनीस त्रासांक पडून हिंगा एक्सिडेंट जालोले नाका, बिकॉज इज अ डेंजरस एरिया, ताका लागून। रस्त्याचे कुशीक आशिल्ले चेंबरांची धापणी सैल सोडल्यात। हाजे कडेन थळाव्यांनी बोट दाखयला। रातच्या वेळार दुचाकी चलोवप्यांक हे चेंबर धोक्याचे जावन रावतात, ताका लागून अपघातय जातात अशें तांचें म्हणणें। हे गाळसाणीक ताणें PWDक जबाबदार धरल्या। चेंबर जेणे बिल्ड केल्यार PWDन हायवे म्हाका दिसता हायवे इंट्रस्ट आहा म्हणल्यार तसो सोडला आनी हिंगा कांय म्हणल्यार 5-6 तरी एक्सिडेंट जाल्या। एक दिसाचो रातो एक मनीस वयता भितर पडटा, एक एम्बुलन्स वयता कोणाको घेवन तोय बीन भितर पडटा। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत।